सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कडेन सोता तुका दिसा फातोरून येताना काळजांतले उदकां सोडटा आयच्या दिसाचे सोरबुचो तुका दोन्याक भेटयता सोकोसानी सोता तुका हुस्क्या खोतीत सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कडेन सोता तुका तुका बरी आसा तेन्ना मोचे भितर सुस्का सोडटा हांव कोतोना कितें करचें दुनियाचेर वचपाक येवन रावचें सोकोसानी सोता तुका हुस्क्या खोतीत सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कडेन सोता तुका समेस्तांक देव बरो दीस दिवं भाव भयणीनो कुशालकायेन आज आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय आसतना मिसावांचो आयतार आमी पाळटा आमी सगळीं जेजूची बरी खबरेची गोवाय वी आर ऑल मिशनरीज पूण हें काम सगळ्यांच्यांनी करूंक जायना आमच्या नांवान ही जेजूची बरी खबर गांवां गांवांनी जायतीं जाणां परगट करतात तांकां आमच्या मनांत हाडुया आनी हो मिसावांचो वावर फुडें वचूंक एकूच इंड एकूच गवडी जावंक आमी किरीत भाशेन आज खतखत्यान हे मिसांत वांटो घेवन मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आख्खी पवित्र सभा आयच्या दिसा 22 परगडणेचो दीस समोर ओंपता आनी ह्या समयार आमी हो विशय विचून काडला आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला हो विशय आयच्या शुभ वर्तमानांतली एक वोळ दर एका मनशाचें जिवीत जावन आसा देवाचें फुंकोट देणें देव मनशाक रोचता आनी देव कृपेन ताका बोदता पूण जेन्ना मनीस पातकां वरवीं हें देव जिवीत इबाडटा तेन्ना देव मनशाक सोडिना वो दावडायना वो कास लायना बोलदेक वायटाक सांपडलेल्या आनी देव कृपा नासतना कश्टवलेल्या मनशाक नव्यान देव जिवीत दिवंक वावुरता आनी मनशा लागीं सोबार करार स्थापता शेकी काल बोल्लेल्या उपरांत देव आपल्या एकल्याच पुताक मनीस कसो ह्या संवसारांत धाडून जेजू क्रिस्ताच्या पासकांच्या गुटा वरवीं सासणांक तोखता तसलो करार स्थापता जेन्ना जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडलो तेन्ना मनशाचे सोडवणे पासत ताणें आपलो जीव दिलो हे वरवीं पातकान बुडलोल्या आनी देवा सोडशिले पयस गेलोल्या मनशाकुलाक जेजू सोडवून फावो कोत्ता तर आमी ही जेजूची सोडवून आपणावंक आनी ओन भोवूंक आनी 2 परगटणारां कशीं ती दुसऱ्यांकूय पावूंक देवाचो आदार ह्या मिसा संबोरांतल्यान मागुया भाव भयणीनो ही सुरवातीची उतरां चिंतना मनान धरून मिसांवा खातीर मागतना आज हे मीस भेटयतात जोकिन डिसोजा आनी फामील देवाकार दिवंक बरी भलायके खातीर तशेंच आपलो वाडदीस समारंभात मारिवा गोन्साल्वीस लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात
कायतान आनी क्लारा रोड्रिगीस तांचे खातीर आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी असोक पातकी मोडकून जायते फावटी आमच्या उतरांतल्यान जिविताच्या चालींतल्यान आमी जेजूक परगटूंक ना देखून सगळीं आमी असोक मोडकून पातकाचे बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एबसोद भाग्योन सुदान संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया.
सर्वेस्परा आमच्या तारका तुज्या पुता जेजून केल्ले सोडवणीचें काम संवसार सोरोपुऱ्यान चलच्याक तुजी पवित्र सभा सगल्या पोरजांक तारुणाचो संस्कार जावची म्हूण तुजी खोशी जाली. सगळे रोचणीक सोडवण मेळशी करूंक आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण ओळखून घेवंक तुज्या भावार्थ्यांची काळजां तूं जागोय. हे परी सगल्या राष्ट्रांतली तुका एक पोरजा वयर सरूं आनी निरंतरी ती वाडोवं. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. आमीन. बसून देवाचें उतर आयकुया. जेरेमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर खुशालकायेन तालयो पेटात, राष्ट्रांच्या दोनयांक जयजयकार करात, परगोटात वाकानात व्हडल्यान मनात सर्वेस्पोरान आपले पोरचेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जमोतो पळयात, उत्तरेच्या देसांतली हांव तांकां परतून हाडटलो आनी प्रिथमेच्या पयशिल्ल्या शिमांतावन हांव तांकां सगल्यांक जमयतलो. तांचे मोदें कुड्डी आनी थोटी गोरबेस्त तशेंच बालोंतराक पावलेल्यो बायल्यो एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो. दुकां वारून तीं भायर सरलोलीं बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो आनी तीं आडलून पडची नात. तसल्या सरळ मार्गा वेल्यान हांव तांकां दुखाच्या वालांशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्रा म्हजो मालगडो पूत. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली वचापां हें आमी गायतल्या. अनेक पावटी गाऊया. आमचे खातीर सर्वेस्परा कसली केली वचापां. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना म्हाका पयलें तें सपनाशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. आमचे खातीर सर्वेस्परा कसली केली वचापां. अनभावाती लेगून म्हणूंक लागले, कसली कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. हय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमची काळजां संतोशान मुरगटलीं. आमचे खातीर सर्वेस्परा कसली केली वचापां. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा.
रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावन करतात लुवणी. आमची गाती सोर्बेस मोरा कसली केली ओछापा. वेता वेता दुका बोरीत चोलनी हातांत घेवन वोपेचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचे बरे. आमची गाती सोर्बेस मोरा कसली केली ओछापा. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. देवा लागीं मनशांचो संबंद सांबाळूंक तांचे खातीर पातकां पासत दानां आनी योद समर्पूंक जोन एकल्या महायाज्ञिकाक विचून नेमता. तोच ओसोक्त देखून नेण्यारपणांत आनी चुकीन जियेता. तांचे तो चुचुरें करूंक शकता. ह्याच पासत पोरचेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता. तेच पोरी आपल्याय पातकां पासत ताणें योद्न भेटोवंक जाय. हो मान कोणेंच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोना पोरी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच पोरी क्रिस्तानूय महायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना. पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आज जल्म दिला. तेच पोरी आनीक एके सुवातेर ताणें ताका अशें म्हटलां, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच याज्ञीक तूं सासना सासनांक. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. B9 पेज 25. B9 पान 25 चवथो श्लोक. Sorvesporat, zoi, 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 zoi. Sorvesporat, zoi, 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 zoi. Sorvesporat, zoi, zoi. Zoi, zoi, sorvesporat, zoi, zoi. Kori Baboi, koshi sogli. Zolek portam, raulia rauni. Kitle bore, kitle sobi, sobi. Sorvesporat, zoi, 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 zoi. Sorvesporat, zoi, 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 zoi. Sorvesporat, zoi, zoi. Zoi, zoi, sorvesporat, zoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. इकराशीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक सांगलोले दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताचे पांय पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. म्हणटच वचून सगळे राष्ट्रांक म्हजे शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीन तांकां स्नान दियात. आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात आनी जाणूं जायात. सदांच सदां वय काळा युगांच्या सोंपाडणी पुऱ्यान
हांव तुमचे सांगता आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा मिसावांचो आयतार पाळटा. वर्साच्या 52 आयतारांनी आमी खरेंच मिशनार, जाल्यार एक आयताराक, हे ऑक्टोबराच्या आयताराक आमकां उगडास कोत्ता आमी सोयमीच मिशनार. तुमी आनी हांव आमकां पवित्र स्नान बावतिजम दिलो तेन्ना हें शुभ वर्तमान वाचलें, पूण तें आमी आयकूंक जालें ना, कित्याक आमी चड धाकटीं आसल्या. आमच्या बावतिजमाच्या दिसाकूच आमकां ही आज्ञा दिली, जी आज्ञा जेजून इकरांक दिल्ली, वचात आनी सगळे देश लोकांक म्हजें शीस करात. On the very day of our baptism, we are called to be missionaries. आनी हें मिशनार उतर लातीन भाशेन येता मिसियो. मिसियो म्हणजे आमकां धाडल्यात, पाठयल्यात. कितें करूं? आपले बरे खबरेचे आमी गोवायज. म्हणटच भाव भयणीनो, खुशालकायेन पवित्र सभा आयचो हो दोबाजो करता. द मिशन संडे, वर्ल्ड मिशन संडे, आख्खे संवसाराक. आनी आमकां सगल्यांक याद करता की बाबा आमी मिशनार. जेजूचें नांव परगटपाचो आमचो मुखेल कायदो, आमचें मुखेल कार्य. पाप साहेब प्रत्येक वर्साक एक विशय, एक मॅसेज दिता मिसावांच्या आयतारा सोमयार. आनी वर्साक आपल्या संदेशांत, आपल्या मॅसेजींत पाप साहेब म्हणटा, शिसांनी हें कार्य दवरलें, जें कितें आमी देखलां, पळयलां, आयकलां, तें दुसऱ्यांक परगट केल्या बगर आमच्यांनी रावंक जायना. पेद्रू आनीक जुआंव देव मंदिरांत वेतात, एका थोंट्याक पांगड्याक भीक मागतेल्याक बरो कोत्तात. आनी तो खुशाल जावन उडी मारीत नाचता सगलो आपल्याक बरो केलो म्हूण. तो पेद्रू लागीं पयशे मागता. पेद्रू म्हणटा, म्हज्या लागीं भांगार ना, रुपये ना, म्हज्या लागीं आसा. कितें? जेजूच्या नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ म्हणटा आनी चलूंक लाग. आनी तो उठ्ठा आनी चलूंक लागता, उडी मारता, नाचता सगलो, बरो जालो. सगळे देव मंदिरांतलो लोक अजाप जाता. तो दाराशी सदांच भीक मागतालो, आज नाचता, उठ्ठा. कोणें बरो केला ताका? पेद्रूक आनी जुआंवांक दोत्तात. ते म्हण आमी बरो करूंक ना, जेजून बरो केला ताका. ते ताका मारतात. तुमी सगळीं जेजूच्या नांवान देव तेंपल बोल्लां. आनी ते म्हणटात, जें कितें आमी देखलां, आयकलां, तें दुसऱ्यांक सांगले बगर आमच्यांनी रावंक जायना. तुमी आमकां मारात, कितेंय करात. भाव भयणीनो, मिसावांच्या आयताराक आमकांय पाप साहेबाचो संदेश हो, वॉट वी हॅव सीन, वॉट वी हॅव एक्सपिरियन्स, वी हॅव टू टेल अदर्स. कितें तें? देवाचो सासनीक मोग, जेजूची सोडवण. जेजू मनशा कुळाचो एकलो सोडवणार, काल, आतां आनी सदांकाल. ही बरी खबर आमी सगल्यांक परगटूंक जाय. संवसाराच्या शिमापुऱ्यान जेजू म्हणटा, हांवें दिल्यात त्यो आज्ञा पाळूंक सगल्यांक शिकयात. आनी तुमच्या बराबर संवसार सोरपुऱ्यान हांव आसा. So the Lord accompanies us on our missionary journeys. आनी हाका लागून फ्रांसीस शावियर इस्पान्याक सान गोंया पावलो. इतली डिफिकल्ट जर्नी, कितले मेले तेजे बरोबर भायर सरिल्ले ते. गोंया पावलो तो. ही बरी खबर
जेजूची गोंयकारांक पोरगूट करूं. कोणें दिली ताका स्फूर्ती? व्हडलो मनीस जावंक सोदतालो, पॅरीस युनिवर्सिटींत प्रोफेसर जावंक सोदतालो. जेजू ताका आपयता आपले बरी खबरीचो गोवाय जावं. सगळें सोडून दिता, गोंया येता, कापीट घेवन लोकांक एकठांय करता, आमच्या पुर्वजांक भावार्थ पोरगूट करता. एक जुजेबाज आमचो गोंयचो पूत दोत्तोरेचो आमचे भाशेन आडामासाचो ओल्ड गोवा क्रूज मिलाग्रीस थंय धाकटुलो ताजो रूम आसा, ठिकाण करतालो थंय. ताका आपोवन येता श्रीलंकेक वच, थंय तुजी गरज. थंय क्रिस्ती भावार्थी भियोवन जियेतात. आनी आमी सगळीं जाणां जुजेबाज श्रीलंकेक गेलो. एक कुली जावन, एक भिकारी जावन, एक धोबी जावन, कसले कसले आकार घेवन जुजेबाज श्रीलंकेच्या लोकांक बाबा मडिनो भावार्थ पोरगुट्टा, एकठांय करता तांकां, तांचो भावार्थ जिवो करता. तुमी जर श्रीलंकेक गेल्यार आनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक मेवल्यार आमी गोंयकार म्हणल्यार पुरो ते आमकां चेपें काडटात. म्हणटात तुमकां लागून, गोंयच्या पुताक लागून आमकां भावार्थ मेळ्ळो. दे फील प्रावड टू वेलकम गोवन्स ऑन श्रीलंकन सॉयल. The Catholics attribute their faith to us आनी आमचे गोंयच्या पुताक बागेवन जुजेबाजाक लागून. देखून पाप साहेबाचें मौन जालें, हांव श्रीलंकेक या, थंय ह्या महान मिशनरान आपली जीण करचिली भावार्था खातीर. तो मेलो, भावार्थाक गोवाय दिवन पुरलो ताका, पूण ताचो फोंड आमकां आजून मेळना. तें गरजेचें न्हय आसलें जुजेबाजाक, कित्याक तो इतलो सादो खालती दुलोब भाग्योन पाद्री आसलो. बाबा मडिनो, आमी मिशनार, आमी घोडये जुजेबाजा भाशेन, फ्रांसीस शावेरा भाशेन हांगा थंय वचूंक जायना. आमचे पिलारचे पाद्री कितले वावरतात मिसावांनी, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेघालया, मिझोराम ते वाटेन, कलकत्ता ते वाटेन, दादरा नगर हवेली वाठारांत जाय तो मिशनरी वावर हे आमचे पिलाचे पाद्री करीत आसात. तांकां थंय पळोवन खुशालकाय भोगता. कितलो लोक भावार्थाक आशेता, कितलो लोक भावार्थाक वेंग मारूंक तयार आसा आयज हे 21 शेंकड्यान. पूण आमी थंय पावूंक ना, घोडये आमी थंय वचूंकूय ना. पूण हो वावर जेजूचे बरी खबरेचो फुडें वचत आसा. आमी आमच्या जिवितांत कितें करूं येता? बाबा मडिनो, पयलें आनी मुखेल म्हळ्यार आमच्यांनी मागूं येता. आवर प्रेयर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी मागूंक जाय जेजूचें नांव सगळे संवसाराक गाजोवंक. बाळका जेजूचे तेरेज 4 वण्टी मदें आसलें. भुरगें तें 24 वर्सांचे पिरायेर मेलें. व्हडलें मिशनार जालें. सगळें आपलें काम, आपलो वावर, आपली मागणी, जेजूची बरी खबर सगळ्यांक पावूंक तें मागतालें. पातकेंच्या मन बदलपा पासत मागतालें. 4 वण्टी मदें रावन व्हडलें मिशनार जालें. कित्याक ते मिशनार वावरा खातीर मागोत आसले, आपले सॅक्रिफीस भेटयत आसले. वी हॅव टू ऑफर आवर सॅक्रिफायसीस. त्याग आमचे आमी मिसावां खातीर भेटोवंक जाय. जायते फावटी आमकां कितें तरी खावून दिसता, ना खावचें ना,
हांव जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक भेटयतां. जायते फावटी चलून वेता, जायते फावटी त्याग करता म्हज्या जिवितांत. हे त्याग मिशनरी वावरा खातीर भेटयता. आनी तिसरे सुवातेर आमचे दुडवांचो आदार आमी दिता. जावं ते मागीर कॅलेंडर घेता, ते मागीर एनवेलपांत पयशे घालता. मिशनरी वावरा खातीर आमी आमची फूल ना पाकडी दिता. ह्यो वस्तू आमी करता बाबा मडिनो ओळखून घेवन आमी सोयबींच मिशनार म्हूण. पूण एक मुखेल वस्त आज आमी घरा वता आसतना गोट मनान धरुया. आमी आमच्या घराच्या चार वण्टी मदें जियेत आसतना आमी एक एकलो जेजूचे गोवाय म्हूण केन्नाच विसरूंक फावना. When we live in the four walls of our homes, we must remember that we are missionaries. आमी सगळीं मिशनार. आनी मिशनार म्हणजे जेजूक परगट करपी खंय आमच्या घरांत पुरान. घोव बायल आवय बापूय आनी भुरगीं आमी आसा. आमी आमचें जिवीत बरें जिवीत कशें आमी एकामेकाक जेजू दिवंक जाय आनी आमीच एकामेकाक जेजूचे गोवाय जावंक जाय. चार वण्टी मदें आमी जियेत आसतना पळया आमचें जिवीत. जायते फावटी आमी गाडी मारता. राग येयलो म्हाका घोवाचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, आमी गाडी मारता. एम आय ए मिशनरी? तूं तुज्या पुताक, धुवेक, घोवाक गाडी मारता, तूं मिशनर जायना. आमी घरांत आसतना एकामेकाक शिरापता, मोरू म्हणटा. शिराप सोडटना मिशनर जावंक जायना. कोण एकलो भुरगो आपले मांयक पिशी म्हणटा खंय मिशनर जावं येता. मांयक पायक रेस्पेद दिना ताच्यान मिशनर जावं येता. आमी आमच्या घरांत चार वण्टी मदें एकामेकाच्यो जोडटी कोत्ता. उदक वारवलें, कित्याक उदक वारवलें आमी जोडटी कोत्ता. एकामेकाची तापता, चुकी सोदून काडटा. जस्ट टू थ्रो वन अनदर डावन, ह्युमिलिएट वन अनदर, वी टेक प्लेजर. मिशनर जाता. वी नीड टू बी मिशनरीज इन आवर ओन होम्स. आमी जेजूक गोंय दितले जाल्यार बाबा म्हणून पयले सुवातेर आमची घरांच, आमच्या घरांत आमी जियेत आसतना आमी मिशनर जावंक जाय. आमी एकामेकाक जेजू जावंक जाय. आनी हो जेजू जो आमचे सवे आसा तो हांव दुसऱ्याक आपुणूच पावतलो. सो आमची जिविताची चाल, आमच्या जिविताची उतरां, आमची चिंतप, आमची भावना जेजूची जावंक जाय. काय बरें ती गितां मनोहर सरदेसायन बरयल्लें. जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें हांवें, हीच म्हजी प्रार्थना. खंय जातलें तें घरांत पयलें. सो इन आवर होम्स, फोर वॉल्स ऑफ आवर होम, जस्ट गो बॅक टू युअर होम आनी तुकाच विचार आमची वागणूक आमच्या घरांत कसली. हांव घराचो पूत, हांव घराची धूव, हांव घराचो बापूय, हांव घराचो आवय. घराची आवय कितें कोत्ता? आर वी ट्रायंग टू बी मिशनरीज? आमी जेजूचे बरी खबरीचे गोवाय जाता आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या जिवितांतल्यान. ओ आमी आमच्या घरांत आय फॉर माय सेल्फ, हांव म्हाका देव सोमेस्ता. कितली आमची भुरगीं आतां घरा आसात, ऑनलायन क्लासी, कितली आमची भुरगीं आपल्या आवय बापायक रेस्पेद दिनात. कितली आमची भुरगीं आज आतां भायर पावल्यात. कित्याक घोडये आमी आवय बापायनी तांचेर कडक नदर दवरूंक ना. कितली आमची भुरगीं आवय बापायक जायते फावटी पाय माय म्हणिनात.
मिशनर जावं येता? कॅन वी प्रोक्लेम क्रायस्ट इन सच सिट्युएशन्स? आमी नियाळ करुया. प्रत्येक जाण आमी जेजूचे गोवाय आनी प्रत्येक जाणांक आमकां हें कार्य आसा म्हूण ओळखून आमी सगळीं फ्रांसीस शावेरा भाशेन उर्बेन जुजेवासा भाशेन जेजूचो कोतकोतो उजो घेवन दुसऱ्यांक जेजू जावं हे मिसान करपा मागुया. उबी रावया. आमचे भावार्थाची उचारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोर्पोद्विदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या तो पवित्र गर्दी सांबाळलो, आंकवार मरितावन जल्मलो, पोंच पिलातान कोसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलोन कागाळी गेलो, तो मेल्यान देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यान जालो, स्वर्गात चडलो, सोर्पोद्विदार देवाच्या बसला, थंय जिव्यान मेल्यांची मुक्ती करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र ज्ञान, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकचार, आत्म्याचें भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, शास्त्राचें जिवीत. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी ह्या मिसावांच्या आयताराक बापाक उबारुया आनी मिशनरी मोन आमकां सगल्यांक दी म्हूण मागुया. आमच्या पायप साहेबान, बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुनियारी कार्य पाळतना आपल्या जिवितांत जेजूची सोडवण आपणाव आनी ही सोडवण आपल्या सेवेच्या मुनियारपणांतल्यान परगटूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागीयाय आमची काकूट कर. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक मानान लेखूंक आनी जेजून हाडलोली सोडवण भारताच्या संविधानाच्या कायद्यांनी प्रमाणे भारतीय लोकांक मदें शिपडावंक चलवती फावो केल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार तांकां मागोया. तुझ्या भुरग्याची मागीयाय आमची काकूट कर. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूची सोडवण आपणायलेलो पाटलावदार आनी आपल्या जिवितांतल्यान ती शिपडायतलो परगटणार. तर सगळ्या वेळार आनी सगळ्या सुवातेर जेजूची शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक आनी ताचे गवाय आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागीयाय आमची काकूट कर. जायते पाद्री, माद्री आनी लौकीक भाव भयणी जेजूक परगटूंक मिशनार कशी वावुरता. जेजू भाशेन तांकां कोश्ट आनी मरण लेगीत सोंसचें पडटा. तर तांकां आमच्या मागण्याचो आनी दुडवांचो आदार दिवंक आनी तांणी आपलो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागीयाय आमची काकूट कर. बाप्पा मोगाळा, आमी सगळीं तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय आसलेल्या आनी आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटूक येतल्यांक सगल्यांक आमी तुका उबारता. आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल बाप्पा
आनी मिशनरी उजो आमच्याय काळजांनी पेटय अशें जावं आमच्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताच्या चालींतल्यान आनी आमच्या आदारांतल्यान तुजें नांव सगल्यांक परगट जावं तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. बसुया. आयचें धर्मदान आमी मिसांवांच्या वावरा खातीर एकठांय करता आनी तें तुमच्या नांवान ताळगांवकारांच्या नांवान आमी पाप साहेबाक पाठोवन दिता. हो मिशनरी वावर फुडें व्हरूंक सगळीं उदारपणान आमचो तेंको दिवया. वेदीचे उंड्या सवे भेटोने वेळारे आमी हें गायन गावया. सी 40 पान 40 सी 43 पेज 46. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे देवा, तुज्या पुताचे कोश्ट आनी मरण संवसाराची सोडवणी खातीर तुवें मानून घेतली. तेच पवित्र सभेचे प्रार्थनाक तूं कान दी. आमची देणी स्विकार कर आनी तुका समर्पिल्ल्या आमच्या जिविता वरवीं आमच्या काळाच्या मनशांक जेजूची सोडवण आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणेचें. आपल्या मोहिमेवन सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Un sorghi do brazo e sol.
बाप्पा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हणजे रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोमदूत, भाग्यून फ्रांसीस शावियर, भाग्यून जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान देवाचें राज सगळे संवसाराक शिंपडूंक आमी दर एकलो मिशनार आनी हे मिशनारी जबाबदारीचें काम आमी ओळखून घेवंक आनी जेजूची बरी खबर आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताचे चालीन पोरगुटूंक आमकां कृपा दी म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणेन पडूंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विचारत रिकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आपले सोडवणीची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगटूंक आमकां पाठयता जो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती ताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताचे बरी खबरेचे गोवाय जातली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना हें गायन गावया. D15 5 आणि 5. D15 पेज 55. Jezu म्हाका तुजी गरज. सुके जमीचो शेवदो उच्या दिव्याक पोलबिचलेचे यंत्राक चलून पोलुबेचे उच्या दिव्याक पोलबिचलेचे यंत्राक चलून Jezu ani podwi, Tudzie Bogo, magna Ciebie, namo Jezu ani podwi, Bicham Jezu purna kasa, della poti, della vini, catulolo, Jezu ani podwi, Tudzie Bogo, magna Ciebie, namo Jezu ani podwi. Jezu म्हाका तुझाव नासाय, ororatlo slavik mana, Jezu uciekamo, Izraelacie porpaudo, Jezu uciekamo, Izraelacie porpaudo, Tudzie Bogo, magna Ciebie, namo Jezu ani podwi. Tudzie Bogo, magna Ciebie, namo Jezu ani podwi.
प्रार्थुया. देवा, सगळे मनशांच्या दयाळ बापा, आमी शेवला ते सुर्गीचें जेवण आमकां खोरी क्रिस्ती जीण, खोरी क्रिस्ती जिवीत जियोंक आदार दिवं आनी सगळें तुज्या भुरग्यांक पवित्र करूं अशें तुजी आख्खी पवित्र सभा पोरजांक सोडवणेची खुणां जावं. तिचे वरवीं सगळीं मनशां जेजून कुर्सार जोडलेल्या तारुणांत उपकारी काळजान वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. बामुडीनो, आज मिसावांचो आयतार जे भाशेन आमी देवाच्या उतरांतल्यान आयकलां, जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां सगल्यांक आपोवणें आसा. आमची मागणी, आमचे त्याग आनी आमच्या दुडवांचो आदार आमी दिवन हो वावर फुडें व्हरूंक प्रयत्न करुया. आमी तुमकां एनवेलप्स तशेंच कॅलेंडर्स धाडिल्ले आसले. उपकार करून आपआपल्या PPC वांगडा लागीं ती तुमी ऑफिसांत पावती करची. हे सगळे आमचे ताळगांवकारांचें दान आमी रायतूचे सेमिनारींत रॅक्टराक व्हरून दितले. थंय पॉन्टिफिकल मिशन ऑर्गनायझेशनाचें खातें आसा आनी हांगा थंय जावन आमचें गोंयचें दान आख्खे गोंयचे धर्म प्रांताचें आमी रोमा शारांत पाप साहेबाचे निधीक धाडून दिता. म्हणटच तुमचो दुडवांचो आनी सगळे तरेचो तेंको आमी स्विकारता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां आमच्या प्रेयर ग्रुपाची जमात सांजे 4:30 वाजता. आमचो भाव ओर्लांडो आमकां देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक, जियोंक आमकां उलोवप करता. 4:30 ह्या प्रेयर ग्रुपाच्या जमातीन वांटो घेवंक वावरुया. बुधवारा दिसाक बांबुडीनो पेरपेसुको सायबिणीची परब बुधवारा दीस 10वो बुधवार 27 ऑक्टोबराची. पुर्बेचें मीस आमचे इगोर्जेंत 5:30 वाजता जातलें. आतां रोकडोच काडूंक जाता. मीस आमी 5:30 सुरू करतले. ताजे आदीं तेस मिसा उपरांत पुरसांव कॉफ्रारीच्या वांगडा लागीं मागता आमकां चेरोल तशेंच पुरसांवांत वांटो घेवंक आदार दिवं. ह्या वर्साचे परबेक फादर सुकूर मेंदीस जो आतां शिवोली पादविकार कसो आसा देवाचें उतर परगटूंक आमचे मदें आसतलो. आमी सगळ्यांनी वांटो घेवंक वावुचें. ह्या वर्साक आमची भयण मारियत रावेरा ही परब करता. परबे दिसा परबेचें मीस जाल्या उपरांत तुमचें तोंड गोड करूंक कितें तरी खावंक आसतलें. म्हणून जाता तितल्यांनी आमी सायबीण मांयक मान दिवंक 9 बुधवारांची भोक्ती केल्या. ही परब 27 5:30 वरांचेर. त्या दिसाक आमच्या भुरग्यांची सोटी हॉलिडे कॉमेस जाता. सगळ्या भुरग्यांनी बरे भाशेन हे मांडावळीन मिसांत आनी पुरसांत वांटो घेवंक मागता. ब्रेस्तारा दीस पॅरेबल्स ऑफ जिजस बायबल स्टडी कोर्स सांजे 6 ते 8 पुऱ्यान. सोनवारा दिसाक 30 ऑक्टोबर PPCची जमात 6:30 वाजता. ही आमी जमात बेगीन केल्या. नोव्हेंबराची जमात ती कित्याक नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आमचे रुजाय सायब मांयची परब तिचे 9वें आसा. ताका लागून PPC वांगड्यांनी हे जमातीक हाजीर जावंक आमी मागता. त्याच दिसाक आमचे तरणाटी क्रूज दुस मिलाग्रीस ओल्ड गोवा हांगा रेतीराक वेतात. 30 तारखेर ते थंय आसतले आनी 31 तारखेर आयतारा दिसाक दनपारां परतून येतले जेवण करून. रेतीर न्हूच आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांक सगळे गांवच्या तरणाट्यांक यूथ ऑफ सेंट मायकल पॅरीश तालिगांव सगल्यांक जांकां खोशी आसा तळोगोत सारूंक जेजू सांगाताक वचूंक क्रूज दुस मिलाग्रीस ओल्ड गोवा तांणी उपकार करून आपली नांवां दिवची. ते प्रमाणे थंय जेवणाची वेवस्था रावपाची वेवस्था करूंक जाय. आज पर्यंत आमच्या तरणाट्यांनी
पातकुरा लागीं नांवां दिवं येता. नांवां दिवपाची तारीख आयज 5:30 पर्यंत. नॉट ओन्ली टू द पॅरीश यूथ बट ऑल द यूथ ऑफ तालिगांव. तरणाटी आहा जायते तालिगांव हो रितीर बरो जावं. आमचो पातकूर तशेंच आमची सिस्टर थंय हाजीर आसतली रितीराक तांकां आदार दिवं. सिस्टर SP. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश नोव्हेंबर म्हयन्याचो साक्रिस्तीन तशेंच ऑफिसांत विक्रीक आसा. नोव्हेंबर डिसेंबर डेली फ्लॅश जिविताचो प्रकाश. नोव्हेंबराचे 3 तारखेर यूथ मिटींग आसा सांजे 6 वाजता. तरणाट्यांनी तातूंत वांटो घेवचो. भाव भयणीनो, 5 तारखेर नोव्हेंबराचे तावन रुजाय साहेबांचे परबेक आत्मीक तयारी सुरू जाता. ही परब सगळ्या गांवच्या लोकांची. म्हणटो सगळे गांवचे आनी त्या वाड्यांतल्या लोकां पासत आमी सांजेचे नोवेनांचे मीस भेटयतले. पाद्री भायले शर्मांव घेतले आनी सगळ्यांनी बरे भाशेन मिसाची मांडावळ करून. हें सगळ्यांचें फेस्त, आख्खे गांवच्या लोकांचें फेस्त. म्हणटच बरे भाशेन तातूंत वांटो घेवया. सांजे 5:30 वाजता तेर्स, मीस, शर्मांव आनी साल. आमच्या भुरग्यांक हॉलिडे आसतले, दिवाली हॉलिडेज. ऑनलायन ऑफलायन कांय आसचें ना. म्हणटच तांणी मिसाक येवंक प्रयत्न करचो. आमच्या भुरग्यांनी आवय बापाय सांगतात मिसांत वांटो घेवचो. मिसा उपरांत आमी कांय कार्यावळी करतले आनी एक धाकटें कॅन्टीन आसतलें. आमी कोविडाक भियोवन रावंक जायना. दीस इज नाव न्यू नॉर्मल. सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू. आमचें कॅरमेस आसतलें, आमचें कॅन्टीन आसतलें. वांटो घेवया. पोरबे दिसा आमच्या सेंट मायकल कम्युनिटी आदाराक आमचे तरणाटी, आमचे वॉलंटियर्स फुडें सरल्यात. कांतारांची सांज म्युजिकल इवनिंग घडोवन हाडूंक. कांतारांची सांज जातली आमचे स्टेजीचेर. तुमी सगळ्यांनी तातूंत वांटो घेवचो. आमी सोशियल डिस्टन्सींग आसतलें. आमी कदेलां घालतले आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या कांतारांची सांज फांकी गोंयचे कलाकार फ्रांसीस दे तुयेम, लॉरी त्रावासो, मार्कुस बाज, झेवियर गोमिस हे कलाकार आसतले गायनां करून आमकां खुशाल करूंक. तशेंच आमचे गांवचे तरणाटी आनी आमचे गांवचे गायन करपी हाजीर आसतले. तुमी तातूंत वांटो घेवंक आमची तुमकां खास विनंती. तुमच्या घराघरांनी घुडे आमचे तरणाटी आदार मागूंक येतले. आमी तांकां आमचो तेंको दिवया. फुडल्या आयताराक ऑल्टर सर्विसांची जमात सांजे 4 वाजता. ऑल्टर सर्वीस आनी हे जमातींत वांटो घेवचो. फुडल्या आयताराक 31 ऑक्टोबर 4 PM. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक नोमशीन 6:30 8 व्हडलें बाट 1 आनी 5:30 व्हडलें बाट 2 उबी रावया. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन ताचे बरे खबरेचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. शेवटाक आमी गायन गावया. देव आमकां जाय. F3 पान 86 F3 पेज 86. देव आमकां जाय. देवाक सुरवाता वावार्थाचो सोत मानता. वावार्थ जायच तेणे क्रिस्ताचे संसारांत दवरे. आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार. वावार्थ आमकां एक व्हड बांदार. देव बाब आमचो मोगाळ बापूय. देव पूत आमचो व्हडलो बादशाह. देव बाब आमचो मोगाळ बापूय. देव पूत आमचो
तुझ्या